हांव थंयच्यान मुखार वता. आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आमचे बरोबर आहात, जे काल राती हांवें सुरवातेकच सांगिल्लें 12 ते 6 GMC भितर आशिल्ले. प्रत्येक हो जो कंप्लीट प्रोसेस आसा, ज्या प्रोसेसा लागून येदो व्हडलो गोंयभरूच न्ही तर आज देशभर बोवाळ चल्ला. हो प्रोसेस कितें, कसो चलता, कितें चलता आनी हें कित्याक लागून लोकांचे जीव वताले, जे काल राती एक जी एफिशियन्सी दाखयल्या. जीव गेल्यात, आमकां अनऑफिशियली कळटा त्या प्रमाणे जीव गेल्यात, बट खूब कमी गेल्यात. लौकीक, टेल अस मोर. ओके. प्रमोद, काल 2 दीस आमी हियरिंग पळयल्ले कोर्टाचे, हायकोर्टाचे. हियरिंगा भितर कशे जजांनी मॅनेज केल्ले ते. सो काल आमी मुद्दम रातचे 11 सुमार GMCन गेले, कारण तेणी ऑफिसरांक जे IAS ऑफिसर 4 आसले तितून आमी काल पळयले ते ऑफिसर तारीक, ऑफिसर कुणाल, मागीर IAS ऑफिसर आसलो तो हेल्थ सेक्रेटरी रवी धवन आनी IAS ऑफिसर आमचो विवेक. हे 4 IAS ऑफिसर थंय सकाळ मेरेन, राती जे आमी गेल्ले तेन्ना आसले आमी पळय. प्लीज टेल अस वॉट इज हॅपनिंग देर. ओके. एक गाडी जो म्हणटा पळय न्हू, जंय ऑक्सिजन सेटअप केल्लो आहा, ऑक्सिजन थंयच्यान जंय ऑक्सिजन ट्रॉलीज पावपाक जाय वा सिलिंडर्स पावपाक जाय, ती गाडी कशी मातशी कंजेस्टेड जाग्यार वयची पडटा. हे आतां तुमी विज्युअल्स पळयता ते ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर. काल आमी सकाळीं आमकां न्यूज येयली की फ्लायटासून कितले 300+ ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर हाडले. तेजे 140 सुमार ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर ते GMCच्या दारान दिसता. आनी हे तुमी आतां पळोवपाक शकता, पुलीस एस्कॉर्ट घेवन ऑक्सिजनाची ट्रॉली कशी ट्रान्सपोर्ट करता ती फ्रॉम स्कूप ऑक्सिजन खोर्ले टू GMC मेरेन. जे विज्युअल आतां पळोवपाक मेळटा ते तुमकां. म्हणजे पयलीं जो ट्रान्सपोर्टेशनाचो इश्यू आसलो तो तिंका खंयच वाटेर प्रॉब्लेम जावचो न्हू. एवरी ट्रॉली वांगडा ही पुलिसाची जीप आसता, म्हणजे कितल्योश्योच जीपी, 2-4 ट्रॅक्टर जाल्यार 4 जीपी तेंच्या वांगडा, ज्यो येतना वयतना तेंच्या वांगडा. हे विज्युअल आतां जे पळयता ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर वार्डांनी व्हरता, म्हणजे ह्या वार्डान 5, दुसऱ्या वार्डान 10, अशे 140 तेंच्यांनी काल राती भितर डिस्ट्रीब्यूट केले ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर. आतां पळोवपाक शकता तुमी, तो एक स्टाफ आहा तो ओपन करून ते ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर बेडा पर्यंत व्हरता. ते ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर जाय, जर ऑक्सिजनाचो लो प्रेशर ऑक्सिजन जाय थंय तो प्रॉब्लेम सॉल्व करता. मागीर ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आहा थंय सिलिंडराची गरज लागना. पळोवपाक शकता, म्हणजे राती हे आतां 12चे 12:30चे विज्युअल आसतले. राती ते ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर थंय पावले आनी ते जो टेक्निकल स्टाफ आहा तेंच्यांनी ते बॉक्स फोडून सगळे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर वार्डांनी शिफ्ट केले भितर वापरपाक. हेच्या पयलीं थोडे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर गोंयभरच्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी येयल्ले, थोडे प्रायव्हेट कंपनी, फॉमेंतो सारक्या कंपनीन सुमार आनी वेदांता सारक्या कंपनी स्पॉन्सर्ड केल्ले आनी ते पावयल्ले तेंच्यांनी वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी. आयज केंद्रा कडच्यान येयले ते सुमार 300 कितले ते 140 सुमार GMCन राती पावले. आमकां पळोवपाक मेळ्ळें राती GMCन येतना. GMCंतल्यान ते भितर वार्डांनी शिफ्ट करतना आमी पळयलें. 142 वार्ड जंय सदांच रातचो प्रॉब्लेम आमकां म्हणजे फेसबुकाचेर वा सोशल मिडियाचेर 142 वार्डान ऑक्सिजनाचो प्रॉब्लेम जालो, सिलिंडर सोंपलो. तुमी पळोवपाक शकता हो वार्ड 142, थंय ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर सगळे शिफ्ट केल्या, ते ओपन करून इमिजिएटली ते यूज करपाक लागलेले राती. सो जे तुमकां दिसता सध्या, या लौकीक, गो हेड. प्रमोद, हे सिलिंडर जंय पायपलायन, मॅनिफोल्ड पायपलायन तेंचे ऑक्सिजना, थंय हे सिलिंडर अशे एके बेडा मुखार अशे ट्रान्सपोर्ट करून व्हरचे पडटा. ते ट्रान्सपोर्टेशनाचो प्रॉब्लेम हायकोर्टाच्या हियरिंगाक दिसलो की ते आसा सिलिंडर GMC कडेन म्हणटाले, पण ते पावनासले. हांगासर आमकां दिसले की जाता ते मनीस घालून, मानाय घालून ते करपाक जाय. हांगासर जे ऑक्सिजन सप्लाय करपी जे मनीस येताले थंय आनी ते ट्रान्सपोर्ट करताले वार्ड बॉया कडेन, तेंचे जे MTS स्टाफ आहा तेंचे कडेन पावयताले ते ट्रॉलीचे घालून. ते हँडल ते मातशे जड आसता जम्बो सिलिंडर, ते अशे मूव करून राउंड मूव करून ते मागीर एकदम ते बारीक ट्रॉली आहा सिंगल सिलिंडर व्हरता तेजेर घालून दिताले ते. आतां ही तुमकां एक टेम्पो दिसता जी ऑक्सिजन सिलिंडर जे सप्लाय करता ती व्हरता आसतना. तुमी मुद्दम हो विज्युअल पळया, गाडी रिवर्सान काडची पडटा. थंय 4 लोक तिंका लागता हें करपाक, रिवर्साक डायरेक्शन दाखोवपाक. इतली कंजेस्टेड जागो आहा थंय. जेन्ना हे हांगासर फूल ऑक्सिजन सिलिंडर जे हाडटा तुमी पळोवपाक शकता, फूल म्हणून बरयल्ले आहा, सगळे फूल ऑक्सिजन. हो ऑफिसर तुमकां IAS ऑफिसर एक सगळे मॅनेज सगळे मॉनिटर करता आसतना पळोवपाक मेळटा. आनी एक गजाल थंय आमकां पळोवपाक मेळ्ळी ती
IAS ऑफिसर ते डायरेक्ट जर ते मानाय असले हमाल जे हे करताले सिलिंडर उखलताले त्याच्या मध्ये आणि कोण नसलो. IAS ऑफिसर चौग जाण स्वतः थंय डायरेक्शन दिताले बाबा सिलिंडर हाले ही गाडी हाले त्याच्या मध्ये आणि कोण नसलं. एक इंजिनियर असलो WRD डिपार्टमेंटाचो तो फक्त थंय हेजे ट्रॉलीज येता आणि प्रेशर मेंटेन करपाचे काम करतालो. हे सगळे कंपनीचे हे कामगार जे सिलिंडर तांकां बारीक ते ट्रॉलीचेर घालून भितर वार्डा पर्यंत व्हरपाक रेडी करून दिताले. आणि काल आमकां एक गजाल आनी पळोवपाक मेळ्ळी की जे ऑक्सिजन सिलिंडर पावना म्हणटाले तर हे काल खुबशे सिलिंडर मूव जातना दिसले, खुबश्यो ट्रॉलीज मूव जातना दिसल्यो. हांगासर ह्या जागेचे आतां जी स्कूप ऑक्सिजन ट्रॉली आहा त्या जागेचेर 3 ट्रॉली ते दवरपाक शकता आणि 3 ट्रॉली लायल्ले असता. काल तांकां प्रेशर 2 ट्रॉलींचे मदीं मॅनेज जातालो म्हणून एक ट्रॉली तेंच्यांनी स्पेअर दवरली सकयल हाडून सुद्दां. तेजे उपरांत आमी वयर येवन पळयलें जाल्यार वयर ऑलरेडी 2 ट्रॉली स्पेअर दवरलेल्यो आसल्यो ज्यो फूल आसल्यो. म्हणजे इतले ते मॅनेज करताले. मागीर तुमकां भितरले जर मिटराचे विज्युअल पळोवपाक मेळ्ळे तुमकां दाखयता की जो प्रेशर फाटल्या दिसांनी आमी जेन्ना दाखयलो तो 1.5 पर्यंत प्रेशर देंवतालो. मदीं ट्रॉलीज आसनासल्यो शिफ्ट करपाक वा हे करपाक नवे स्टार्ट करपाक तो प्रॉब्लेम राती आमकां दिसलो ना. बरे तरेन मॅनेज केल्लें, बरे तरेन बॅकअप हाडून दवरलेलो आसतलो. सायडीन थंय डुरा सिलिंडरूय इन्स्टॉल केल्लो आहा जो मदीं जेन्ना शिफ्ट करता एक ट्रॉलीचे दुसरे ट्रॉली तो प्रेशर मेंटेन करता. कमीत कमी प्रेशर आमकां काल पयलो तेन्ना सुमार म्हाका दिसता 2.5 प्रेशरचे ते फक्त 1 ते 2 मिनटां खातीर रोखडेच दुसरो ट्रॉली लावन तेंच्यांनी प्रेशर परत मेंटेन केल्लो जो 4च्या वयर 4 ते 5 मदीं वा 5चेर आसतालो. आणि पयर फाटले जेन्ना आमी ऑपरेशन केलें तेन्ना पयलें की तो ट्रॅक्टर ड्रायव्हर आहा तो रिव्हर्सान ताका घेवपाक जमनासली. ट्रॅक्टर तो हाडून परत ते दुर्गाचेर तेकयतालो. काल आमी जे ड्रायव्हर म्हाका दिसता तेंचे ड्रायव्हरूय पावले थंय एक्सपर्ट ड्रायव्हर तेंच्यांनी घालता म्हणलें ते एके मोशन म्हणजे एकदांच रिव्हर्स घेवन सरळ ते सकयल तांकां चड डायरेक्शन दिवचें पडना. फक्त टेम्पो येयल्यार ती मोठी आशिल्ल्या कारणान तांकां मातशे 1-2 मनीस लावन थंय रिव्हर्सान ते घेतना तांकां सायड दाखोवची पडटाली. ट्रॅक्टर वालो बरे तरेन म्हणजे बरो ट्रेन ट्रॅक्टर वालो काल दिसलो आमकां थंय. तो भितर दिसता तो गेला तो मिटर भितरचो प्रेशर तेजेर कळटा. आणि हे युथ काँग्रेसीचे फुडारी तेवूय राती थंय पावले 2:30 सुमार पळोवपाक कितें चल्लां तें. आनी एक गजाल प्रमोद युथ काँग्रेसवाले म्हणून युथ काँग्रेसवाले खुबशे काम करताले आनी आमी खुबशे फावटी तांकां GMCन पळयताले डायरेक्ट पेशंटांक ऑक्सिजन सप्लाय करता आसतना कोणी फोन केला जाल्यार तांकां सिलिंडर हाडून दिवपाचो प्रेशर प्रमोद तुमी पळोवपाक शकता. आतां ट्रॉली शिफ्ट केली तेन्ना तो प्रेशर ते चडटालो तो वचून 4-5च्या मदीं वचून रावतालो मागीर. आणि आमी मुद्दम मागीर हांकां विचारलें युथ काँग्रेसवाल्यांक की तुमकां कितले दिसाक पयलीं फोन येताले आनी आयज कितले येयले. तांकां आयज फक्त दीस म्हणजे तांकां ते खूब पयलीं येयल्ले राती 1-2 सिलिंडर सप्लाय करचे पडले. पण रातचे जे कॉल्स येताले भरमसाट ते तांकां कॉल्स नासले काल GMCंतल्यान. तेजो इम्पॅक्ट जाला. ही ओल्ड सिस्टम म्हणजे पयलीं GMC कितले इतलेच सिलिंडर लागताले ते उबे केल्ले आहा पळय न्हू तितलेच सिलिंडर लागताले. मागीर पुलिसांनी येवन मातशें सगळे थंय सामके लागींच्या हेजे कडेन रावनाका जंयच्यान ऑक्सिजन सप्लाय जाता थंय कारण ते पायपलायनी जमनी वयल्यान आसल्यो ज्यो ऑक्सिजन कॉपर वायर जी आसता ती जमनीचेर आसली तर डिस्टर्ब जातलो म्हणून पुलिसान सगळ्यांक मातशें सायडीन वचून रावा म्हटलें. पण ते पयलीं सिलिंडर दाखयल्ले ते सिलिंडराचे पयलीं GMC मॅनेज जाताले पूण ऑक्सिजनाचो एकदम हें वाडिल्ल्यान गरज वाडिल्ल्यान ह्यो 3 ट्रॉली उब्यो करून दवरच्यो पडटा तितूंतल्यान सप्लाय करचो पडटा. आनी एक गजाल प्रमोद मुद्दे सांगचे म्हणल्यार हायकोर्टान 2 दीस जशें एग्रेसिव्ह मॉनिटरींग केला तेजे उपरांतच्यान कोणूच पॉलिटिशियन CM धरा वा हेल्थ मिनिस्टर धरा आमकां ह्या स्पॉटाचेर येवन गेल्लो दिसना वा आमकां इनपूट येवना की बाबा तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें म्हणून. आतां हांगसले फूल ऑक्सिजन टायम तुमकां दाखयता कितले टायम हांवें रिकॉर्डिंग करताले ते 2:30 सुमार रिकॉर्डिंग केला तेन्ना 2 ट्रॉली आसल्यो तर तिसरी ट्रॉली हें करपाचें आसलें वयल्यान देंवताली सगळे आमच्या फाटल्यान एक्चुअली आसली ट्रॉली ती तिसरी ट्रॉली हाडली तेंच्यांनी दवरली थंय पण यूज केली ना कारण 2 ट्रॉलींनी प्रेशर काल तेंचो मेंटेन जातालो. तिसरी ट्रॉली तेंच्यांनी स्पेअर दवरली प्लस ते वयर आमी जेन्ना चलोवन येयले तेन्ना आमी पयलें की 2 ट्रॉली ऑलरेडी आनी फूल ट्रॉली स्पेअर आशिल्ल्यो म्हणून बॅकअप दवरलेले. म्हाका दिसता लोकांनी हें दृश्य पळोवपाक जाय की ट्रॅक्टराक लायिल्ली ट्रॉली
आणि ती ट्रॉली त्या सामके अरुंद रस्त्यावेल्यान सामकी रिवर्साक घेवन फाटल्यान व्हरची पडटा, जाचो भयंकर इशू जातालो, जो आमी 30 मिनटाचो शिफ्ट ओवर टायम म्हण परत परत तुमकां सांगताले. आज ही विज्युअल्स दाखोवपा फाटलो आमचो एकच उद्देश आशिल्लो की तें फक्त आमी तोंडान सांगतात ती गजाल गोंयकारांनी प्रत्यक्ष पळोवची. सो जशें लौकिकान काल सांगलें, ट्रॅक्टराचे ड्रायव्हर बिवर जर पळयले जाल्यार एक्सपर्ट ड्रायव्हर पावल्यात, एक्सपर्ट ड्रायव्हर आयल्यात हें दिश्टी पडटा. पूण तरी आसतना आय नो दॅट एक्सपर्ट ड्रायव्हर हाडून काल ही प्रक्रिया खूब फास्ट जाल्या. पूण तो जर जागो पळयलो, तो जर जागो आनी थंय ज्या तरेन ट्रॅक्टराक लायिल्ली ती ट्रॉली रिवर्स घेवची पडटा, तातूंत मदीं थंय कव आसा, ह्यो जर सगळ्यो गजाली पळयल्यो जाल्यार कित्याक लागून हो शिफ्ट ओवर टायम जातालो. आनी हीच गजाल कशी 8-10 दीस पयलीं जावपाक जाय आशिल्ली, गोंयकारांचे जीव वाचपाक शकता आशिल्ले. आय थिंक दॅट इज अ व्हेरी व्हेरी क्रुशल पॉयंट इन दीस. या लौकीक, टेल अस मोर. प्रमोद, अनेक गजाल महेशान ब्रीफ केल्या तशी, म्हणजे तो जेन्ना हो टँक जी बसयल्या ती जेन्ना ऑक्सिजन सप्लाय करपाक लागतली तेन्ना हे ट्रॉलींचो यूज कमी जातलो. हांगासर फक्त टँकरांनी येवन ती टँक फील करपाची, म्हणजे हांगासर सिलिंडर फक्त जे बेडाकडे ऑक्सिजन पायप ऑक्सिजन ना थंय पुरतो सिलिंडर दिवचो पडटलो आणि हे टँकांतल्यान, व्हडल्या टँकांतल्यान जाय तितलो ऑक्सिजन मॅनिफोल्ड पायप लायन म्हणटा तितूंतल्यान सप्लाय करपाक मेळटलो. आणि फ्लक्च्युएशन हांगासर जायना. हांगासर कितले फावटी येवन तुमी रिफील केली टँक कमी जाता, फ्लक्च्युएशन थंय जावन तो फ्लो चालूच उरतलो. आनी थंय एकदम हेजेर ट्रॅक्टरांचो आनी एक इश्यू जाता, थंय एकूच वाट दुसरे वटेच्यान भायर सरपाक मेळना. म्हणजे रिकामी ट्रॉली काडची पडटा आनी भरलेली ट्रॉली मागीर घालची पडटा. ती हाडून दवरपाक मेळना, की बाय ही रिकामी जाल्यार कुशी काडून दवरली आनी तेजो पायप काडला आनी हेका लायलो अशें करपाक मेळना. रिकामी ट्रॉली काडून वयर व्हरची पडटा एक 25 मिटरांची आनी मागीर दुसरी भरलेली ट्रॉली हाडची पडटा. ह्या खातीर 2-3 मिनटाचो आतां सध्या प्रॉब्लेम आहा, जो पयलीं अर्दवर मायज तांकां प्रॉब्लेम जातालो. आतां तेंच्यांनी सिस्टमॅटीक मॅनेज करून 2-3 मिनटांचे हाडला. प्रमोद, आनी आतां हेवूय येयला. सो लौकीक, बिफोर वी गो टू दॅट, सो जस्ट लोकांक कळपा खातीर हो प्रॉब्लेम कित्याक सांगता, वाय आय एम स्ट्रेसिंग ऑन दीस, की हो प्रॉब्लेम सॉल्व करप शक्य आशिल्लें, ताजे खातीर 8-10 दीस काडपाची गरज नाशिल्ली. ड्युरा सिलिंडर्स यूज करतकीर जो प्रेशर ड्रॉप जातालो फॉर अ कन्सिडरेबल पिरियड ऑफ टायम, तो प्रेशर ड्रॉप जायना. करेक्ट लौकीक, जे तुवें काल पळयलें? बरोबर. आनीक ताजे उपरांत हे जे ड्रायव्हर्स आसात, आनीक हे एक गजाल मान्य करपा जाय, तो रस्तो इतलो अरुंद आसा, इतलो अशीर आसा की तातूंत भितर ती ट्रॅक्टर आनी ट्रॅक्टराक आशिल्ली ट्रॉली आनी ती टर्न करून भितर घेवप इज अ व्हेरी, थंय एक्सपर्ट मनीसच जाय, जाका खबर आसा तसोच जाय. ते मनीस नाशिल्ले. सो दीज आर नॉट इश्यूज ऑफ ऑक्सिजन शॉर्टेज. ऑक्सिजनाची शॉर्टेजीचो एक इश्यू वेगळो आसाच, बट दीज वेर इश्यूज ऑफ मॅनेजींग दोज रिसोर्सीस. सो लौकीक बरोबर ह्या 2 गजालींचेर सद्याक तरी हो जो एक शिफ्ट ओवर टायमाचो इश्यू आशिल्लो रातीन, तो बरोच कमी जाला. ह्या दोन राती आमी कंटिन्यूस जेन्ना एक्चुअली प्रमाणे आमी हियरिंग आमी कालू म्हटलेलें, हियरिंग आमी कोर्टाचे पयलें कितें आसलें एक्चुअली ऑफिसरान एक मिटींग घेवपाक जाय आसली बाकीच्या ऑफिसरां कडल्यान, वा हेल्थ मिनिस्टरान वा सीएमान एक मिटींग घेवन हे गजाली, आनी तेच काम जजान केलें बसून थंय, प्रत्येक कन्सर्न ऑफिसरा कडेन डिस्कस करून हे प्रॉब्लेम कितें आहा ते फायंड आउट केलें आनी तेजें सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न केलो. आनी व्हडले अशें कांय रॉकेट सायन्स तेंच्यांनी थंय केल्लें ना. सो लौकीक, एक गजाल जी आसा ती म्हळ्यार आतां पुलीस एस्कॉर्टा भितर हे सगळे ऑक्सिजन सप्लाय हो एक ग्रीन कॉरिडोर तयार करून हाडटात, जी गजाल हांव परत सांगता 8-10 दीस पयलीं करपाक जाताली. दुसरी गजाल, ड्युरा सिलिंडर्स यूज करतात सो दॅट प्रेशर जो खूब वेळा खातीर ड्रॉप जातालो तो जावचो न्ही म्हणून. तिसरी गजाल, रस्तो अशीर आसा पूण एक्सपर्ट ड्रायव्हर्स जे आसात तांकां यूज करून ही खूब फास्ट एमटी भायर काडप आनी भरिल्ले भितर व्हरप त्या जाग्या वेल्यान, ही गजाल जाल्या. चवथी गजाल जी आमी एट द बिगिनींग ऑफ दीस प्रोग्राम आमी तुमकां रिपर्पज केल्ली नायट्रोजन टँक वीच इज रिपर्पज फॉर फिलींग लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजन 20,000 लिटराची, ती एज पर द वर्जन फ्रॉम द ऑफिसर्स, आनी IAS ऑफिसर्स सद्याक 4 जाण मॉनिटर करता ही गजाल. आयताराक हें जाता ऑपरेशनल. ती एकदां ऑपरेशनल जाली की प्रेशर ड्रॉप जावपाचो
प्रकार जावचो ना, हाडून फक्त ती टँक फील करत रावपाचें अशी परिस्थिती आसतली. अँड तें कनेक्शन जें आसा ह्या टँकाचें दॅट इज गोईंग टू ऑल दीज क्रिटिकल वॉर्ड्स वेर हें ऑक्सिजन लेवल ड्रॉप जातालें. येस लौकीक, गो हेड. टँकाचे आमी म्हणटा पळय न्हू, डिटेल्स काडले जाल्यार कळटा की 2017 सुद्धा हो गव्हर्मेंटाचो प्लॅन आसलो, जेन्ना पर्रीकार मुख्यमंत्री आसले की असले प्रकारची टँक जीएमसीन बसोवंक जाय म्हणून. तेजे उपरांत 1 वर्स पयलीं ऑक्सिजन प्लांटू नॉर्थाक आनी सावथाक एक हॉस्पिटला कडेन आसचो असो प्लॅन आसलो, तो बी कंप्लीट जावंक पावलो. आनी दुसरो प्रमोद, हे सगळे हायकोर्टान घेतले आनी मॉनिटर करपाक लागले. तर जी कंपनी, एकूच कंपनी जी ऑक्सिजन सप्लाय करता, स्कूप ऑक्सिजन, तेजेरूय प्रेशर येयलो. प्रॉब्लेम थंय आसलो, थंयच्यानू रिफील जाय तशें तिंका मेळनासलें. म्हणजे ट्रान्सपोर्टाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो. ग्रीन कॉरिडॉर तेंच्यांनी मातसो पयलीं बी वापरला थोडे टायम, जेन्ना ऑक्सिजन एकदम जीएमसीन प्रॉब्लेम जावपाक लागलो 1-2 वीक पयलीं, तेन्ना मदीं मदीं ग्रीन कॉरिडॉर तेंच्यांनी वापरला, एक गाडी, एक ट्रॉली ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर. पण कंपनीचेर तितलो, कंपनी कडल्यान तितलें इफेक्टीव काम पळोवपाक मेळनासलें. ती कंपनी आतां जी ऑक्सिजन सप्लाय करता तिचेरूय आतां प्रेशरान ती सारकें फोकस दिवन काम करतना पळोवपाक मेळटा. पूण प्रॉब्लेम गव्हर्मेंटा वटेच्यान, कंपनी वटेच्यान आसलो. म्हणजे प्रेशर गव्हर्मेंटान कंपनीचेर घालपाक जाय तो पयलीं पडना, आनी केसी उपरांत, हियरिंगा कंपनीन सिरियसली मॅनेज करपाक सुरू केला. लौकीक, एनी अदर ऑब्झर्वेशन काल राती कंप्लीट जीएमसी रावतगीर? एनी अदर ऑब्झर्वेशन दॅट यू वॉन्ट टू टेल पीपल ऑफ गोवा? पयलें म्हटल्यार खुबशे ऑक्सिजन लोक फुडल्या दारांतल्यान पर्सनल व्हरताले प्रमोद, ते आमकां पळोवपाक मेळना कालचे राती. काल आमी फ्रंट जे 142 वार्ड, 145, 147 हे वार्डांनी जे लोक यो वच करता रातचे आमकां जे ऑक्सिजन पर्सनल कोण पर्सनल फॅमिलीचे वांगडा आसता ते व्हरताले, ते आमकां थंय कांयच पळोवपाक. सगळे ऑक्सिजन कंपनीन सप्लाय जीएमसीक केल्ले ऑक्सिजन जे फाटल्या वटेच्यान जे लिफ्टींतल्यान सप्लाय जाता तेच जाताले. एक ऑक्सिजन सिलिंडर आमकां पेशंट ताचे फॅमिली मेंबर व्हरतना पर्सनल आपल्या पेशंटा खातीर पळोवपाक मेळना. जशें युथ काँग्रेसीनूय सांगलें की आमकां कॉलूच येवना. 1-2 कॉल येयले, ते मातशे पयलीं येयले. ते सगळे रात जाता म्हटल्यार काय तेंकां आनी कॉल येवनासले. आनी दुसरे पळोवपाक मेळ्ळे ते ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर पावले खुबशे. 140 सुमार ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर पावले. तेजो कितलोसोच लोड जीएमसीलो वयतलो. खुबशे पेशंट शिफ्ट जाले हेवटेन. सुपर स्पेशलिटीन जर बरी ऑक्सिजन सिस्टम आहा, खुबशे बेडांक ऑक्सिजन सिस्टम आहा. सो ताजो प्रेशर आतां जीएमसी वयलो कमी जावपाक लागलो. सो ज्यो हांगासर 2 वीक पयले 3 ट्रॉली लागताल्यो, 2 ट्रॉलींचे प्रेशर मेंटेन जावपाक लागलो. तेजे वयल्यान एक कळटा की जीएमसी वयलो ऑक्सिजनाचो प्रेशर मातसो कमी जाला म्हणून. कित्याक पेशंट, जे क्रिटिकल पेशंट आनी जांकां चड ऑक्सिजन लागता ते सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकान शिफ्ट जावपाक लागले म्हणून. आय थिंक दीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स. आनी हें दाखोवपा फाटलो आमचो उद्देश एक आशिल्लो की प्रत्येक गोंयकाराक कळचें की एक्चुअली जीएमसी भितर ही प्रक्रिया कशी जाता, जाका लागून हो 30 मिनटाचो टायम वतालो. आनी हायकोर्टाच्या इंटरव्हेन्शना उपरांत त्या 30 मिनटाची 3 मिनटां कशी जाली ती. आतां हें म्हत्वाचें. त्या 30 मिनटाची 3 मिनटां करप शक्य आशिल्लें, पण इतले गोंयकारांनी जीव वगडावचो पडलो काय कितें त्या खातीर? म्हाका दिसता हो प्रश्न आज प्रत्येक गोंयकाराच्या तकले भितर आहा. येस लौकीक, यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉयंट. लास्ट एक अपडेट दिता हेजी पॉझिटिव्ह आमचे केसीस आयच्यो कितल्यो आहा त्यो. टोटल सॅम्पल कलेक्टेड आयज आसली 6,648. रिपोर्ट्स कालचे थोडे पेंडींग आसले, सुमार 1,500 मायज सॅम्पलां पेंडींग आसली टेस्ट करपाची. सो रिपोर्ट्स रिसिव्ड 6,769 आणि तितले नेगेटिव्ह 4,314 अँड पॉझिटिव्ह 2,455. पेंडींग रिपोर्ट 1,642 आणि पॉझिटिव्हिटी रेट जाता ह्या सगळ्या सॅम्पलां हें केलें जाल्यार 36%. म्हणजे फाटल्या विकान आमकां 51%, फाटल्या 2 विकान आमकां 51% पर्यंत वयर गेल्ली. मदीं ती 45-40 पर्यंत येयली. ती काल आमकां 35 मेळ्ळी, आयज 36 मेळ्ळी. मातसो जो कर्फ्यू आहा आनी मातशी भायर भोंवपाक मेळना वा खुबशीं फंक्शनां बंद, मातसो इम्पॅक्ट ह्या हेजेर केसींचेर दिसपाक लागला. आय थिंक व्हेरी एनीथिंग ऑन मॉर्टेलिटी ऑर वी आर येट टू गेट इट? आमकां अजून डिटेल्स येना मॉर्टेलिटीचे डिटेल्स काय. मॉर्टेलिटीची जशी डिटेल्स येतले आमी तुमचे बरें हाडटले. बट प्रमोद, काल लास्ट एक या लौकीक लास्ट हें करच्या पयलीं मॉर्टेलिटीचेर सकाळीं पयलीं थोडे इनपूट येताले की राती
2 ते 6 पर्यंत डेथ जाले म्हणून असे इनपुट येताले की 13 डेथ झाले म्हणून. अजून कन्फर्म काय ना, गव्हर्नमेंटाकडल्यान फिगर येतले तेन्ना कळटले. हायकोर्टान काल क्लियर कट सांगलेले की आयज सगळे राती मॅनेज केल्या उपरांत बरे तरेन आनी आयज दीसभर मॅनेज केल्या उपरांत 6 ते 7 पर्यंत आपल्याक रिपोर्ट हेल्थ सेक्रेटरीक दिवपाक लायिल्लो कोर्टान. तो रिपोर्ट पळोवन जर आमकां सॅटिस्फॅक्टरी दिसले जाल्यार आमी डायरेक्ट सोमारा ह्या केसीचेर हियरिंग घेवया. आनी जर आपल्याक रिपोर्ट सारको दिसलो ना जाल्यार आपूण शेनवाराच सकाळी ह्या केसीचेर हियरिंग घेतलो अशें कोर्टान स्पश्ट केलें. आतां रिपोर्ट सबमीट केला काय अजून जावपाचो आहा वा हियरिंग फाल्यां शेड्यूल, ते रिपोर्ट पळोवन फाल्यां हियरिंग शेड्यूल सगळें आमकां मातशें लेट इव्हिनिंग म्हणजे मातशें थोड्या वेळान कळटलें.